दवरचे पडचे नाशिल्ले कारण गेली 50 वर्सांचो बॅकलॉग आसतलो 40 वर्सांचो बॅकलॉग आसतलो तो 4 वर्सांनी आनी 5 वर्सांनी सुटचो ना ताका थोडोसो वेळ लागतलो आणि वेळ लागता आसतना त्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो पण एक गजाल निश्चित आसा म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात तुम्ही मागलेल्या मागण्या पैकी पहिली मागणी जे पॉलिटिकल रिझर्वेशन आयज पर्यंत बऱ्याच जाणांनी राजकीय ठरावाचेर ठराव घेतले आसतले भाशणां केली आसतली पण विषय जर हो फॉलोअप करून कॅबिनेटात केंद्रातल्या डिसिजन घेवपाक जर कोणी राहिले असत जाल्यार ते म्हज्याच सरकारान राहिले आणि म्हज्या बरोबर आसतले म्हणजे कॅबिनेटातले सगळे मागणी आसतले जे सातत्यान ताचो पाठपुरावा करतालो आणि कॅबिनेटातले डिसिजन घेतल्या उपरांत सुद्धा काही नेत्यांनी सांगले ते बेश्टे दाखोवपा खातीर लोकसभेच्या निवडणुके खातीर तुमकां घेतला आमकां फटींग उलोवपाची संवय ना अरे मोदीजीची गॅरंटी आसा हांव परत ह्या उल्लेख करता म्हाका राजकीय हांगासर विशय हाडपाचो नाशिल्लो तर हांवें मुद्दाम इतक्याच खातीर हाडले नो डावट तुमी सांगला 27 पर्यंत म्हणजे माझ्या सरकारा कडल्यान ज्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो गोंय सरकारा कडल्यान ज्यो गजाली फुडें वचपाक जाय आशिल्ल्यो पॉलिटिकल रेझोल्युशन जे आमी पास करून विधानसभेंतल्यान कॅबिनेटांतल्यान पास करून घेवचे आसता हाचो कंटिन्युअसली फॉलोअप हांव आसतलो म्हज्या बरोबर गोविंद गावडे आसतलो स्पीकर गणेश कवडकर आसतलो गणेश गांवकर आसतलो आंतोन आसतलो हे सगळे म्हजे कडेन कंटिन्युअसली हो विशय फॉलोअप करतालो कॅबिनेटांतल्यान पास करून घेतल्या उपरांत येता त्या फाटल्या अधिवेशना खरें जावपाचें पण फाटले लोकसभेचे अधिवेशन बेगीन सोंपलें म्हणून उरलें पण ह्या लोकसभेच्या हातूंतल्यान तो रेझोल्युशनूय थंयसर पास जातलें आणि ताच्याय फुडें जाता तितको फॉलोअप करून तुमी जी मागणी मागल्या की 2027 पर्यंत रिझर्वेशन दिवपाचें म्हाजो पुराय प्रयत्न आसतलो की 2027 पर्यंत तुमकां रिझर्वेशन मेळचो हाच्याच खातीर आसतलो